जो एक बारीकसो मुवमेंट आसलो तो आयज हे लोक जमल्या, ही व्हडली फॅमिली जाल्ली आसा. सो हे आख्खे फॅमिलीक एक तायांचो गडगड जावचो. आमी हो रेव्होल्युशनरी मुवमेंट आसलो पळय तो 2017 चालू केल्लो. तितून फक्त 7 भुरगे आसले, तरणाटे आसले. आयज 10,000कून चड आमचे मेंबर आसा ऑल ओव्हर गोवा आणि हो मेंबरशीप ग्रो जायत आसा, दिसान दीस वाडत आसा. रेव्होल्युशनरी गोवान्सांक रेजिस्टर जावपाक जाय जाल्यार आमची वेबसायट आसा www.revolutionarygoans.com. ह्या वेबसायटीचेर वचून तुम्ही रेजिस्टर जावपाक शकता. प्रत्येकाच्या मनान, प्रत्येकाच्या काळजान खंय तरी एक राग आसा, खंय तरी एक राग आसा की आमच्याच गोंयान आमचेच अस्तित्व खंय तरी नश्ट जायत वयता, खंय तरी नश्ट जायत गेले आनी खंय तरी आमची आयडेंटिटी आसा पळय ती काबार जाली, ऑलमोस्ट काबार जाली. ती खंय तरी वाटोवपाक जाय, खंय तरी ती सेव करपाक जाय आमच्या फुडल्या पिढयेक. तेका लागून तुम्ही सगळे तुमचे काम धंदे सोडून, थोडे कामा वयल्यान भुरगे आयज दनपारच्यान वावरतात. 3-4 दीस जाले ते बॅनर्स लायतात, पॅम्पलेट वाडटा, वाड्यार भोंवता. ह्या भुरग्यांक कोणें पेमेंट दिवंक ना, ह्या भुरग्यांक कोणें फोर्सफुली कामाक लागना, पूण ते आपल्या काळजांतल्यान काम करताले. कित्याक तांकां दिसतालें आपल्या गांवांत ही मिटींग जावची आनी पोगो बील, जेका लागून आमी झगडटा, जेचेर आमचे फुडले एक्झिस्टन्स जे आसा, गोंयकारांचे एक्झिस्टन्स गोंयान ते खंय तरी उरपाक जाय. तेका लागून ते पोगो बील गांवान घरान पावपाक जाय. हांगा जात ना, रिलीजन ना, कास्ट ना, एरिया ना, रिजन ना, पॉलिटिकल डिफरन्सीस, सगळे सोडून हांगा गोंयकार म्हणून लोक काम करतात भुरग्यात. आनी तुमी हांगा गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा. फर्स्ट टायम गोंयच्या हिस्ट्रीन, इतिहासान अशें जाला आनी अशें जायत आसा, चालू आसा. हे रेव्होल्युशन, ही चळवळ जी चालू आसा, फर्स्ट टायम, पयले फावट गोंयकार म्हणून लोक येतात, गोंयकार म्हणून लोक एक जातात, गोंयकार म्हणून. हांगा कोण खंयच्या पॉलिटिकल पार्टेक एफिलिएटेड ना, कोण हांगा पॉलिटिकल पार्टेक पळोवपाक येवंक ना, नाजाल्यार तांकां सपोर्ट करपाक येवंक ना, नाजाल्यार कसले हांगा रिलिजियस ना, हिंदूचे ना, क्रिस्तांवांचे ना, मुस्लिमांचे हांगा कांय चलना. हांगा जर ही मिटींग चल्ले आनी हांगा जर हे कार्यक्रम जाता जाल्यार फक्त गोंयकारांक लागून जाता. आमचे बिजनस तेंच्यांनी घेतले. बिजनस कशे घेतले? पयलीं म्हटल्यार तेंच्यांनी डुप्लिकेट माल विकपाक चालू केलो. चडशे थोडेच आसतले बरे, चडशे. तुम्ही लायटीच्या ते इलेक्ट्रिकल शॉपार वचा, तुम्ही हार्डवेअर शॉपार वचा, नाजाल्यार तुम्ही स्टेशनरी शॉपार वचा, नाजाल्यार खंयसरूय वचा, तेंचे GST ते पे करिनात, ते कसले टॅक्स भरिना. इल्लीगल माल हाडटा, डुप्लिकेट माल हाडटा, डुप्लिकेट माल तुमकां दिता. हितून कितें जाता? तो तुमकां डिस्कावंट दिता खंय तरी. गोंयकार तुमकां डिस्कावंट दिना. आमी गोंयकार कितें करता? तेका गिरायक घालता. हितून कितें केलें आमी? आमच्या गोंयकारांक काबार केले आमीच. हे घाटयांक घाटी गिरायक घालिना, आमीच गिरायक घालता. फळांच्या मार्केटान जे घाटी आसा, गिरायक कोण घालता? गोंयकार काय घाटी घालता तेंकां? फुलांच्या मार्केटान कोण घालता? भाजयेच्या मार्केटान कोण घालता? नुस्तें कोण घेता? सगळे गोंयकार करता, बोल्सां तेंची भरता. आमी आमच्याच लोकांक काबार केले. आनी एक रॅली अशी काडया थंय गोंयकार म्हणून येतले, गोंयकार म्हणून हालपाक जाय एसेंब्लीच्या पयलीं. जेन्ना आमी आयज दीस रात भोंवता तेजे रिजन इतलेंच की आमच्या कडेन टायम ना. फुडल्या एसेंब्लीन तरी पास जावपाक जाय. एवरी डे आमचो रायट वयता, एवरी डे आमचे जागे वयतात, एवरी डे आमची आयडेंटिटी ह्या घाटयांक चल्ली. आनी हो सरकार आमकां लायटली घेत आसा. आयज टायम येयल्लो आसा गोंयकार म्हणून युनायट जावपाचें. जात पात सगळे विसरा. आयज हांगा बसला तितले गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा. तो हांगाल्यान वयता नाय आनी ह्या फुडें जगता नाय. गोंयकार म्हणून जगा, गोंयकार म्हणून. हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव म्हणून जगो नाका. आपूण निल्लाकार, आपूण कलंगूटकार, आपूण कांदोळकार म्हणून जगो नाका. आपूण गोंयकार म्हणून जगा. जेन्ना तुम्ही गोंयकार म्हणून जगतले, तुमच्या गांवांत प्रॉब्लेम जातले तेन्ना सायडीचे गांवचे ऑटोमॅटीक येतले, कित्याक ते सगळे आपणाक गोंयकार म्हणटले.